आतां सिजन स्टार्ट जाता आनी सायलंट झोन केल्या कारणान बिजनस हो म्हणटा तो मेजर इफेक्ट जाता कित्याक गेस्ट हावजीस आहा रेस्टॉरंट्स आहात आनी जर ते सील मारूंक लागले पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड जाल्यार तेंचो वेवसाय जेंचे इतली वर्सांचो सोर्स ऑफ इनकम आहा तो खंय तरी म्हाका दिसता तेंचेर अन्याय जाता कितें करून वे आवट काडपाचो प्रयत्न केला सो बेगीन हे 15-20 दिसान तो प्रॉब्लमूय सोल्युशन आहा तो सॉल्व करपाचो प्रयत्न करता थोडे गव्हर्मेंट शेकां आसा थोडे प्रायवेट आसा थोडे गेस्ट हाऊस विदाउट साऊंड आसा सो एवरी वन हॅज टू बी टेकन सेपरेटली इट इज नॉट कम्बॅनेटीव सो तांकां सगळ्यांक रिप्लाय करपाक लायला फॉर द शोकस नोटीस विथ देअर डॉक्युमेंट्स CRZ क्लियरन्स म्हणजे कन्सेंट टू ऑपरेट आनी जेंकां रिप्लाय करतरी म्हाका कॉपी दी म्हणलें सो दॅट ऑनरेबल CM आमी ताका मिटींग करून करतले सो दॅट त्या हायकोर्टाच्या हेज्या प्रमाणे तांकां जे इश्यू सायलंट झोनान तेंचे जे बिजनसीस चलता ताचेर केले हांव एनवायरमेंट मिनिस्टरूय आशिल्लो तांकां पयली तांकां एप्लाय करपाक लायल्या जेका कोणाक रिलॅक्सेशन दिवपाक मेळटा जे नॉर्म्सान आसा तितक्या जाणांक रिलॅक्सेशन मेळटलें अदरवायज तांकां आमी बी ऑलरेडी म्हणजे सेंट्रल पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्या साऊंड पोल्युशनाचे जे सर्क्युलर थोडोसो चेंजीस करपाक जाय रिलॅक्सेशन दिवपाक जाय तो डिमांड करीत आसा इन फ्युचर ते जातले बट टायम बींग तांकां एप्लाय करपाक लायला पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक तांकां रिप्लाय दिवपाक लायला आनी रिप्लाय तांकां जेंकां रिलॅक्स करपाक मेळटा तांकां करून दिता